मडकयकाराचे एंट्री उपरांत कुमार जुव्यां बीजेपीचे विजय संकल्प मेळाव्याक श्रीपाद भाऊय ना आनी ताचो पुतूय ना। थंयचे मूळ बीजेपीक वा भाऊच्या कॅम्पाक कोत्र गेला काय विचारल्यार पर्रीकार मिडियाक कितें सांगता पळयात। कुमार जुवा मीटिंग जाली तुमची थंय श्रीपाद नायक आनी ताचो भुरगो उपस्थित नाशिल्ले तो बॉयकॉट As far as Sripad is concerned, he has been totally in confidence before the decision is taken. आता तो कित्याक पावूना तुका ताका विचारचें. I cannot answer for someone else. आपल्या नांवान बंडला खपयता म्हूण भाऊचे सणकले, ताका सांगला ती खंय फॉर्मालदाद, सगळे थारतगूच ना कितें आसा सगळे कन्फर्म करतकीर मागीर म्हाका सांगला आनी म्हाजें मत हांवें रोखडेंच ताका सांगलां की हें चुकीचें आसा म्हणून लक्षात आयलें त्या वेळी सांगूंक जाय आशिल्लें तेणें सांगला तेणें सगळें जातकीर ती कन्सर्ट केन्ना म्हणटात केन्ना जेन्ना विशय जो जेन्ना सगळ्या सुरवातीकूच जेन्ना सगळे कन्सर्न करतात कितें करुया अशें कांय ना न्ही तेणें ठरयलां आनी नंतर सांगलां आनी मागीर म्हजें ताका सांगलें की हो विशय चुकीचो आसा म्हणून आमी करप ना म्हणून शेवटी तेणें जर ठरयलां आसतलें जाल्यार मागीर हो ताचो निर्णय आनी आमकां कित्याक तातूंत इन्क्लूड करप। कुमार जुव्यां बीजेपीच्या मेळाव्याक खंय भाऊक आपयलो पसून ना म्हणून तुमी मेळाव्याक वचपाक वचूना म्हाका सांगूंकूय ना मेळाव्याक तुमकां आपकूच ना ते बीजेपीच्यो भितरल्यो गजाली वाऱ्यार नाका म्हूण खंय तो वग्गी आशिल्लो, मात पर्रीकारान खंय अती केलें, ताका आतां उलोवप चुकना। शेवटी कित्याक आमी शेवटी पार्टीचे हेका लागून हांव पेसा वचूना। आतां हे तुमी चुकीचें सांगता म्हणून कित्याक म्हजें मत नाशिल्लें हेंय सांगूं जाय न्ही तुवें सांगलें तें जालेंच परंतु ताणें म्हजें रिएक्शनूय सांगूं जाय आशिल्लें न्ही। भाऊ खंय हो विशय आतां बीजेपीत वयर मेरेन पावयतलो। केंद्रात हो विशय तुमी पावयतले अशें केलें म्हणून विशय आमी कळयतले हे पक्षाच्या विचारसरणीक धरून ना। आनी जेन्ना अध्यक्षपदाची निवडणूक जावपाची आशिल्ली फाटल्या वर्सा तेन्ना पक्षाच्या सिनियर कार्यकर्त्यांनी अध्यक्षान म्हाका सांगिल्लें की तुका आमी प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट म्हणून ह्या मतदारसंघाचो पळयता भारतीय जनता पक्षाचो आनी ताकाच लागून तुवें अध्यक्षपद आतां घेवन फुडें काम चालू करपाक जाय आनी त्या हातूंतल्यान हांव अध्यक्षपदाची जबाबदारी हांवें थंय स्विकारलेली आनी आज मडकयकार पांडुरंग मडकयकार जो आसा ताका फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं ह्या पक्षान भितर घेवपाचो एक निर्णय जालो, अफवा जाली आनी काही दिसां पयलीं तो निर्णय जालो। ह्या निर्णयाचें आमी पयलींच ह्या निर्णयाक अपोज केल्लो आसा आनी ह्या मंडळाच्या मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांचो ह्या निर्णयाक अपोज आसा आनी म्हाका अशें दिसता की मडकयकाराक भितर घेवन ह्या कार्यकर्त्यांचेर सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा त्यामुळे म्हाका दिसता की पार्टेन ही चूक किंवा हो अन्याय जो आसा तो कार्यकर्त्यांचेर करचो न्ही। माविनाक बीजेपीत घेवन बीजेपीन एक कांड केला, आतां कुंभार जुव्यां मडकयकाराचे एंट्रीन दुसरें कांड। इम्पोर्टेड आमदारांचेर आतां बीजेपीत भायर आनी भितरूय खतखत्ता इतलें खरें। मिडिया धरून बीजेपीतलो आनी बीजेपी भायलोय दर एकलो बीजेपीचे एपिलेट बोर्डाक टार्गेट करता। इतले मजगतीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या सगळ्या बोवाळांत श्रीपाद भाऊचो चलो सिद्धेश नायकाक एमजीन कुमार जुव्या एमजीच्या तिकिटा खातीर ऑफर दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।